ओके. देन रिलेटिव्ह प्रोनाउन, खुबश्या भुरग्यांक रिलेटिव्ह प्रोनाउन्स खबर नासता कशें जातात ते. WHन स्टार्ट जाता चड फाटी तो. हू, हूज, हूम, वीच. वीच केन्ना वापरतात, हू केन्ना वापरतात, तें तांकां कळपाक जाय. सो हाजो जर मिनिंग्स तांकां जर कळत न्ही ह्या प्रत्येक शब्दांचो ग्रामॅटिकल पार्टानो, तर इजिली दे कॅन सॉल्व इट. जशें हांवें वदळ म्हटलें की पेपर फाटलो जर तेंच्यांनी ग्रामॅटिकल पार्ट पळयलो भितरलो, सगळे पेपर पळयले न्ही, हातून न्ही आनी एक क्वेश्चन व्हेरी इम्पॉर्टंट, सेंटेन्सीस युजींग कनेक्टर्स हो डिफरंट क्वेश्चन आसा. आणि जॉइन द सेंटेन्सीस युजींग कनेक्टर्स हो डिफरंट क्वेश्चन आसा. आनी जॉइन द सेंटेन्सीस विदाउट युजींग कनेक्टर हांगा भुरगे मिस्टेकी करतात. म्हणजे प्रश्न व्यवस्थित विदाउट युजींग कनेक्टर म्हटलं न्ही, थंय एंड, सो, बट हें घालप ना. मागीर कशें करतलें हें टिचरान शिकयल्लें आसतलें. थंय लक्ष दिवंक जाय भुरग्यांनी. आनी हें तर सेंटेन्स येताच येता. ओके. मागीर क्लॉजीस, ओन्ली इफ एक क्लॉज शिकूंक जाय, तो कंडिशनल क्लॉज. सेंटेन्स कशी फ्रेम करपाची न्ही. पार्ट ऑफ द सेंटेन्स इज गिवन एंड द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेन्सीस यू हॅव टू कंप्लीट इट. मागीर तातूंत ग्रामॅटिकल एस्पेक्ट कितें, सपोज द वर्ब इज इन प्रेजेंट, तशेंच मॉडल प्रेजेंटान येवंक जाय, हें लक्षांक जाय. वर्ब इज इन पास्ट, देन मॉडल इज इन पास्ट, हें वापरपाक तांकां कळपाक जाय. सो दे हॅव टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन दीस. अशा प्रकारचे आतां गेले काही वर्सांनी पेपराचेर हो क्वेश्चन डू एज डायरेक्टेड, तातूंत ऑर आसा तो येवंकूच नाशिल्लो खूब वर्सां. भुरग्यांक दिसलें कितें हो प्रश्न ना, कळ्ळें न्ही. आनी अचानक गेल्या वर्सा तो आयलो. म्हणजे एक सेंटेन्स दितात आनी तातूंत 4 पार्ट्स केल्ले आसतात एका सेंटेन्साचे, आनी त्या ABCD तितून एका पार्टान खंय तरी मिस्टेक केल्ली आसता, एरर आसता भितर, चूक आसता, ती तांच्यांनी सोदून काडप. ती सोदल्या उपरांत हाफ मार्क प्लेस, A काय B काय C काय D ते सांगप, हाफ मार्क मेळटा. आनी मागीर करेक्शन करप ते सेंटेन्साचें, करेक्टेड पार्ट करेक्ट करप तो, कळ्ळें न्ही. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो भुरग्यांनी तें करपाचें आनी हें करपाचें हें लक्षांत दवरपाक जाय. हो इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आसा, हातून हो येवं शकता. ओके. मागीर रिपोर्टेड स्पीच, जनरल रुल्स आसा न्ही, ते तांच्यांनी करप 3 मार्काचे. हांगा भुरग्यांचे खूब मार्क्स वतात. दे नीड अ लॉट ऑफ प्रॅक्टीस. हांगा खूब प्रॅक्टीस जाय तांकां. सेंटेन्स रेकग्नायज करपाक येवंक जाय. रिप्लायड आसा काय, आस्ड आसा, टोल्ड आसा, कनेक्टीव दॅट केन्ना वापरप, इफ केन्ना वापरप, वेदर केन्ना वापरप, आनी वेरियस जनरल रुल्स आसा चेंजीस करपाचे न्ही रिपोर्टेड स्पिचान, त्यो व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. हांगा भुरग्यांचे मार्क्स वता. सादारण तांकां 1.5 मार्क मेळटा. तर 1.5चे 2 कशें जातले, 2चे 2.5 कशें जातले, हें तांच्यांनी शिकूंक जाय. ताचे खातीर प्रॅक्टीस जाय. इट्स लायक अ मॅथ्स ओन्ली. मागीर लास्ट क्वेश्चन आसा हितून, तो करेक्ट वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रॅकेट. हांगा सुद्दां फूल पॅरेग्राफ वाचूंकूच जाय भुरग्यांनी. खंयच्या टेन्सान तो फ्लो जाता तो कळपाक जाय, आनी तशा प्रकारे ते वर्ब्स ब्रॅकेटान दिला ते वापरपाक जाय तेंच्यांनी. सो दीस इज ऑल्सो ऑफ 3 मार्क्स. ओके. सो दॅट वॉज सेक्शन C. आतां सेक्शन D जो पार्ट आसा, हो सगळो रायटींग स्किलचो. भुरग्यांची एबिलिटी टू रायट स्कील पळयतात ते. बरोवपाक येता काय ना भुरग्यांक. म्हणून सेक्शन D क्वेश्चन नंबर 8 जो आसा न्ही, तो 2 प्रकारान विचारतात. एक म्हणजे विज्युअल आसता ते, म्हणजे पिक्चर कंपोजिशन दितात, पाय चार्ट किंवा बार ग्राफ, अशे 3 आयटम आसात तातूंतलो एक खंयचो येवं शकतात. 80 वर्ड्सान 2 पॅरेग्राफान बरोवपाचे. भुरगीं एकाच पॅरेग्राफान बरयतात ते, तशें करप ना, ते 2 पॅरेग्राफान बरोवपाक जाय. आनी ह्या 3 मार्काक न्ही ते फक्त मॅक्झिमम तुका 2.5 दितात ते मार्क्स, कळ्ळें. आनी म्हणून म्हाका एक भुरग्यांक सांगचें दिसता की इन्स्टेड ऑफ गोईंग फॉर बार ग्राफ, पाय चार्ट किंवा पिक्चर कंपोजिशन, ताका ऑर दिला न्ही तो करचो. तो स्कोरींग आसा चड. कित्याक न्ही, बार ग्राफ, पाय चार्ट, हे प्रपोर्शन्स, एक्सप्रेशन्स व्हेरी इम्पॉर्टंट आसात. वेर आवर चिल्ड्रन, आमच्या भुरग्यांक एक्सप्रेस करपाक डिफिकल्ट जाता. इन्स्टेड ऑफ दॅट एक ऑर जो दिला, नोटीस रायटींग एक आसता तांकां, मॅसेज रायटींग आसता, रिपोर्ट रायटींग आसता, आनी डायरी एंट्री, हातूंतलो एक खंयचो शकता. तर हें जर फॉर्मॅटींग शिकते तर ताका पयलीं म्हणजे 1.5 मार्क आसता,
आणि बॉडीक 1.5 मार्क असे 2.5 मार्क दितात. सो दे हॅव टू लर्न दीस इन्स्टेड ऑफ लर्निंग विज्युअल पार्ट. हांगा कॉन्सन्ट्रेट केलं न्ही तर भुरगीं स्कोर करूं शकतात. सो हे 3 मार्क्साचे. लेटर रायटींग हे 5 मार्काचे आसता. ओके, आनी 5 फॉर्मल आनी इनफॉर्मल येता. म्हाका भुरग्यांक विनंती करची दिसता की व्हेरी इम्पॉर्टंट टू स्कोर 2 मार्क्स हियर. हे फॉर्मॅट आसता न्ही, एक 4-5 फावटी तांच्यांनी कांयच कंटेंट पार्ट बरयनासतना बरयलो ताका 2 मार्क्स जातात. पण तातूंतय इम्पॉर्टंट, व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणजे कितें, फॉर्मॅट केल्या उपरांत तांच्यांनी परत कंटेंट पार्ट थोडो बरोवंक जायो तर मेळटलें तुका. फक्त ते हे बरयलें म्हणून मेळचें ना. तर भुरगे कितें करतात, फॉर्मॅटूच बरोवन दवरतात, मदलो पार्ट कांय बरयना. तशें करूंक जायना भुरग्यांनी. जी बिलो एवरेज तांच्यांनी समथींग ऑर द कितें तरी बरोवंक जाय तांचें वीथ रेफरन्स टू वॉट लेटर हॅज बीन आस्क्ड. जे फॉर्मल आनी इनफॉर्मलचे दोनूय फॉर्मॅटां करून भुरग्यांनी, आनी म्हणून ताका फॉर्मॅटाक 2 मार्क्स आसतात, मॅटर किंवा बॉडी आसा ताका 2 मार्क्स आसतात, आनी ग्रॅमॅटिकल आनी टोन बरोवपाचो भुरगो ताका 1 मार्क अशे 5 मार्क दितात. ओके, सो दॅट वॉज क्वेश्चन 9. आनी एंड ऑफ म्हणजे क्वेश्चन 10 जो आसा तो आर्टिकल रायटींग. आर्टिकल रायटींग भुरगीं कन्फ्यूज. आर्टिकल रायटींग म्हणजे कितें, इट इज कायंड ऑफ एसे रायटींग ओनली न्ही, एसे रायटींग म्हणून. पूण भुरग्यांनी कितें करपाचें, आर्टिकल 3 पॅरेग्राफ जावपाक जाय अशें. ओके, म्हाका दिसता भुरगे म्हणजे मराठीक आसूं किंवा इंग्लिशीक गफलत करता, एकूच जाय कितें बरयतात पॅरेग्राफ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. 3 पॅरेग्राफ वेवस्थीत करपाक जाय. टायटल बरयलें, अंडरलायन केलें, कळ्ळें न्ही, पॅरेग्राफ जालो काय लायनी सोडल्यो सारकें, हे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी 4 पॉयंट्स न्ही जर काडीत भुरगीं, म्हणजे समजा आर्टिकल रायटिंगान व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा ती इंट्रो, म्हणजे इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन कशा पद्दतीन करप, भुरग्याची इमॅजिनेशन पावर कितें आसा ती ताज्या वयल्यान कळटा टॉपिकाचेर. सो इम्पॉर्टंट आहा तें इंट्रोडक्शन, व्हेरी इफेक्टीव, क्रिएटीव आनी तपासपी जो एग्जामिनर आहा तेजो लक्ष वेधून घेवपी अशें ताणें तें इंट्रोडक्शन करपाक जाय. आनी मागीर ताणें टॉपिकाचेर बरोवपाक जाय. 2nd पॅरेग्राफ. 3rd पॅरेग्राफ तो कसो आसता, मोस्टली एडवांटेजीस, डिसएडवांटेजीस जेका आमी मेरीट डिमेरीट आसतात. आनी 4th पॅरेग्राफान कितें करपाक जाय, सजेशन्स दिवंक जाय आनी कन्क्लुजन करपाक जाय. जसो इंट्रोडक्शन त्या भुरग्यान केलां एसे रायटिंगचे, आर्टिकल रायटिंगचे, तशाच प्रकारे एंड सुद्दां ताणें व्हेरी इफेक्टीव करपाक जाय. दॅट वील लास्ट, म्हणजे इम्प्रेशन तशेंच उरूंक जाय वाचतल्याचें, असो बरोवपाचो प्रयत्न भुरग्यांनी करपाक जाय. कळ्ळें न्ही. आतां आर्टिकल रायटींग किंवा लेटर रायटींग बरयता आसतना घेवपाची सादारण सजेशन्स बेसिकली हांव दिता ते आर्टिकल रायटींगचे. एक म्हणजे भुरगीं अक्षर कडेन हें करतात, दुर्लक्ष करतात. नीट हँड रायटींग जाय आनी रिडेबल जाय तें. जो एग्जामिनर तपासता ताका वाचूंक येवंक जाय तें, वाचूंक येता अशें बरोवपाक जाय आनी नीट हँड रायटींग जाय. लिवींग स्पेस इन एवरी पॅरेग्राफ इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, दॅट इज निग्लेक्टेड. सरसकट भुरगीं बरयतात, कळ्ळें न्ही, तशें बरोवप न्ही. आनी गॅदरींग ऑफ पॉयंट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी जे पॉयंट्स आसात न्हय ते फ्लो कशें जावपाक जाय, फ्लो क्रोनोलॉजिकल वचूंक जाय. एका फाटोफाट एक, एका फाटोफाट एक, एका फाटोफाट एक असो वचपाक जाय तो. अशें न्हय की लास्ट पॉयंट मदींच खंय तरी आयलो, किंवा लास्ट पॉयंट, सेकेंड लास्ट पॉयंट मदीं आनी दुसरो तिसरो आयलो, अशें न्ही. तर इट शूड गो क्रोनोलॉजिकल, तशें वचपाक जाय. ती भुरग्यांनी. आनी पॉयंट्स भुरगीं आमची बरोवपाक थंय डिफिकल्ट पडटात. हो बरयतनान भुरगीं एटेम्प्ट करूंकच पळयनात ती. हांगा कितें जाता न्ही, भुरग्यांक पॉयंट्स पयलीं काडपाक जाय. त्या भुरग्यांनी जर पॉयंट्स काडपाचो प्रयत्न केलो, अशे 2-3 विशय घेतले आनी पॉयंट्स काडपाक तयारी केली न्ही, तर सहज खंयचोय विशय दिवं न्ही, म्हाका जेचें ज्ञान सुद्दां ना अशें सुद्दां तो भुरगो बरोवंक शकता. मुळांत स्कील डेवलप करपाक जाय ताणें. आनी हातूंत मोस्ट इम्पॉर्टंट आसा तें ग्रॅमॅटिकली प्रत्येक सेंटेन्स युसेज आसा न्ही तें करेक्ट आसूंक जाय. ते जर चुकीचे ग्रॅमॅटिकल आसत न्ही, सेंटेन्सा फ्रेम केली जाल्यार मार्क्स डिडक्ट जावपाची शक्यता आसा. आनी सेंटेन्सां बरयता ती मिनींगफूल आसूंक जाय आनी विशयाचेर तूं खंयचो बरयता तें रेलेवंट आसूंक जाय विथ रिलेटेड टू द टॉपीक आसपाक. यू शूड नॉट गो आउट ऑफ द टॉपीक. म्हणून ते फ्रेमवर्क आसा न्ही तें व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांवें जशें म्हटलें, इंट्रोडक्शन, टॉपीक, एडवांटेजीस,
डिसएडवांटेजीस आणि सजेशन्स आणि कन्क्लुजन हे 4 गोष्टी जर भुरग्यांनी दवरले फ्रेमवर्क केल्यानी तर इजिली भुरगीं बरोवंक शकतात. अशा प्रकारे हे आर्टिकल रायटींग आसा. काही हांवें टॉपिक्स मुद्दम भुरग्यां खातीर काडले आनी भुरगीं कन्फ्यूज जातात ते. आतां करंट अफेर्स आसतात न्हय आर्टिकल रायटिंगांतले तशे पोल्युशनाचेर येता, पॉप्युलेशनाचेर येता न्हय, गार्बेज येता, रोड सेफ्टीचेर येता, वॉटर प्रॉब्लम्स येतात, सॅनिटेशन प्रॉब्लम येता, टेररिझम येता, स्पोर्ट्स अँड गेम्स येता, व्हॅल्यूज लायक मॉरल अँड सोशल व्हॅल्यूज, ओके, स्पोर्ट्स येता किंवा लायफ इन सिटी ऑर विलेज येऊ शकता, अनएम्प्लॉयमेंट आणि बुक्स एज अवर बेस्ट फ्रेंड. आणि बेसिकली पळोवपाक गेल्यार न्ही थोडे खंय तरी न्ही बॅलन्स दवरलेलो आसा तांच्यांनी की रिलेटेड टू द टेक्स्ट. अच्छा, असे काही टॉपिक येवपाची शक्यता असतात. हय इनडायरेक्टली त्या म्हणजे मॅटर तुमकां मेळू शकता. हय मॅटर मेळू विचार शकता, मातसो हय केला करूं शकता विचार केला. सर आमी तुमकां प्रश्न म्हाका जो आसलो की एकंदर आपली लँग्वेज डेव्हलप करपा खातीर कारण ती आपल्याक सोबत कायम सोबत करपी आसा. हय 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 तेन्ना तेका एका विद्यार्थ्यान किंवा शिक्षकान खंयची कशा रितीन आपली लँग्वेज भुरग्यांची डेव्हलप जावं येता किंवा भुरग्यान स्वताहून आपली लँग्वेज डेव्हलप करूं येता. मागीर भितर डिक्शनरीचो वापर आसप किंवा आनी वापर आसप. ताजे खातीर सांगता तुमकां लँग्वेज डेव्हलपमेंट जें आसा न्ही हे लँग्वेज डेव्हलपमेंट हे बेसिकली सुरवाती पासून जावपाक जाय. ज्यो स्कील आसात 4 स्कील आसात जशें लिसनींग, स्पिकींग, रिडींग आनी रायटींग. बरोबर. आमी जनरली पळयतात न्ही स्कुलांनी केजेर भर दितात. सुरवाती पासून पयशे जाल्यार न्ही भुरगीं शिकूंक शाळेन वता तेन्ना आल्फाबेटा पासून शिकोवपाक स्टार्ट करतात बरोवपाक. थंय रिडिंगाचें येना. तर जर शिक्षकांनी इफ दे अदर वीथ दीस सिक्वेन्स ऑफ टिचींग अशें जर शिकयलें जाल्यार ती लँग्वेज डेव्हलप जावंक शकता. नाजाल्यार उलट सुलट जाता तें. पयलीं तो आल्फाबेट शिकता मागीर तो वाचूंक उलटें सुलटें जाता. तशें जावंक ना. पयलीं ताणें लिसनींग शिकूंक जाय, मागीर ताणें स्पिकींग शिकूंक जाय, मागीर रिडींग आनी मागीर रायटींग येता. अशें जायना आनी म्हणून तें सुरवाती पासून जावपाक जाय. आमकां घाई जाल्ली आसता केन्नाय हय हय भुरगो शिकता आनी स्पेशली डेव्हलप जर लँग्वेज डेव्हलप करतलो न्ही जाल्यार भुरग्यांचें रिडींग आदीं न्ही म्हाका याद जाता सारकी रिडींग आनी डिक्टेशन स्कुलांनी घेताले. आतां डिक्टेशन घेतात, आतां रिडींगची टेस्ट घेतात, आतां तितलो भर दिलो वचना तातूंत पूण भुरगीं वाचन करिनात. वाचना कडेन एकदम कमी आयल्यात. कित्याक लागून ते क्लासरूम टिचिंगूच जाता फक्त खंयचें टिचर एक्टीव जाता आनी भुरगीं पॅसीव जाता. आनी म्हाका दिसता एक्सटर्नल रिडींग जर एका भुरग्यान केलें जाल्यार ताका भाशे विशयी गोडी निर्माण जातली. आनी तुमी ज्या भागान शिकयता भगवती स्कुलान हांवूय पेडण्याचो तर ग्रामीण भागांतले भुरगे येता. समजा हे सगळी गजाली केले जाल्यार एक इंग्लिशी बद्दल एक भंय किंवा कॉम्प्लेक्स ताच्या मनान आसा तो कॉम्प्लेक्स पयलींच्या तेंपार विष्णू शास्त्री चिपळूणकारान म्हटलेलें इंग्रजी म्हणजे वाघिणीचें दूध. जे नवीन ज्ञान तुमकां घेवपाक जाय ते सगळें तितूंतल्यान मेळटा. आनी हांगा जर आमचो पायो बळकट जालो जाल्यार तो अतिशय आत्मविश्वासान सगळे कडेन वावरतलो. तेन्ना सर तुमी हांगा आयले आनी विस्तारान ह्या सगळ्या गजाली विशीं म्हायती दिली त्या खातीर प्रुडंटच्या वतीन तुमचें देव बरें करूं. थँक्यू. हे आशिल्ले प्रदीप सावंत सर. इंग्लीश ह्या विशयाचेर तांणी मोलादीक अशा प्रकारचें मार्गदर्शन केलें आनी ह्या फुडल्या एपिसोडानूय वेगवेगळ्या विशयाच्या संदर्भान आमी मानेस्ता कडून बातचीत करतले. तुमकांय वेगळ्या विशयाच्या संदर्भान कितें शंका आसत, तुमकां कशे प्रश्न आसत जाल्यार मुजरत आमकां ईमेल करात. पळयत रावात प्रुडंट.